गोंय सरकारान राज्यात मिलेट्स धोरण अपनावचें अशी मागणी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट आनी पतंजली योग समितीन केल्या। रोगमुक्त जीण जगतले जाल्यार मिलेट्सा बगर पर्याय ना असो दावो ह्या संघटनांनी केला। पणजे हांगासर एक इंटरनॅशनल एक्सपो जालो आनी इंटरनॅशनल आयुर्वेदा वेलनेस एक्सपो जालो आनी तेतून डॉक्टर खादरवल्ली जे आसात ते वक्ते म्हणून आयिल्ले आनी तेंच्यांनी कॉन्सेप्ट दवरलो मिलेट्स फॉर हेल्दी लायफ। आमी पतंजली योग समितीच्या माध्यमांतसून योगाचो प्रचार प्रसार गांवांत करतात, लोकांक योगा करपा खातीर आमी तयार करतात। नरेंद्र मोदीजीन ऑलरेडी मिलेट पॉलिसी आपल्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या। प्रेरणा जावन आसा डॉक्टर खादरवल्ली आनी तेचेरूय आमची चर्चा चालू आसा की रेग्युलर बेसिसार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एक आंबिलीच्या रुपान हे जर मिलेट्साचे जर आमी दिवपाक पावले जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक येणाऱ्या संभाव्य रोगांपासून आमी पयस दवरूंक शकता। ऑलरेडी 2023 जो साल था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और उसके द्वारा न सिर्फ भारत देश में पर बाकी देशों में भी मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ही चालू हुए थे। तो हमारा विनती है कि लोग अपना जो ट्रेडिशंस हैं उनको वापस लाए, मिलेट्स को वापस अपने थाली में लाए और इसका इस्तेमाल करें ताकि वो वापस से ये जो सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हम बोलते हैं उनसे दूर हो सके और